काणकोणा बायपास रस्तो जाऊन 7 वर्ष झाली। मात या बायपास रस्त्याचे काम योग्य दर्जाचे आसा काय ना हातून दुबाव आसा खंय। या बायपासार आशिल्ल्या पोलांची वाईट स्थिती आसा अशें कळटा। सध्या या बायपासाचेर मातोश्री गालजीबाग हांगा AI कॅमेरे बसोवपाचे आसा। देखून फाउंडेशन घालपाक सुरवात केल्या। हाचे वरवीं लोकांक तालाव दितले, पूण सरकारान केल्ली बायपास रस्त्याची कामां सारकी आसा काय असो प्रस्न उप्रासता। पळयात। पयलीं जेन्ना आमी काणकोणांतल्यान कर्नाटका वयताले त्या वेळाचेर कर्नाटकांतल्या बॉर्डरीचेर पावता मेरेन सुमार आमकां अर्देवर ते 45 मिनटां लागतालीं। पूण सरकारान जेन्ना बायपास जातलो असो जेन्ना आवाज केलो त्या वेळाचेर आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की काणकोणांतल्यान जर बायपास जालो जाल्यार विदीन 10 मिनटां भितर मेन बाजारांतल्यान कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर पावता। आनी त्या वेळाचेर लोकांच्या मागणीक धरून हो बायपास जालोय बीन आनी हाका आज सुमार 7 वर्सां जाता। पूण दुर्दैव अशें की ह्या बायपासाचें काम जर पळयलें जाल्यार खरेंच तें क्वॉलिटी आसा काय कितें असो दुबाव येता। कारण इतल्या खातीर ह्या बायपासाचेर जे इलेक्ट्रिसिटीचे पोल घातला, मदीं लायटी घातला, हे लायटीचे पोल लोखणाचे घातला। आमी जेन्ना इंटरनली इन्फॉर्मेशन काडपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर हे पोल जे आसा ते MS क्वॉलिटीचे घातला म्हणून आमकां कळ्ळें। खरें म्हटल्यार हांगासर हे पोल जे आशिल्ले ते GI क्वॉलिटीचे घालपाक जाय आशिल्ले। कारण ह्या रस्त्याक सुमार तेंकोन जर पळयलें जाल्यार 100 ते 200 मिटराचेर दर्यो आसा आनी दर्याचें जेन्ना खारेवार येता त्या वेळाचेर लोखण हे फास्ट कळम येता। तें जर प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार हाय क्वॉलिटीचें लोखण घालपाक जाय आनी जरी तरी लो क्वॉलिटी घातले आसत जाल्यार ताजे वयल्यान कितें तरी बरी सिस्टमॅटिकली प्रोविजन कितें तरी आसपाक जाय आशिल्लें, पूण तें ना। आनी ताका लागून हे पोल जे आतां हळू हळू कळमेवपाक लागला। आतां हे बायपासाक एकंदरीत सुमार जवळ 200 ते 250 इतले पोल आसा आनी ह्या सगळ्या पोलांची गत आसा ती अशीच जाला। पूण आतां वयल्यान लोक बोवाळ मारता म्हणून पेंट काडून ते चकचक करपाक लागला। ह्याच पोला खातीर जेन्ना अंडरग्रावंड जेन्ना केबल व्हरून तांकां इलेक्ट्रिसिटी पास केल्ली ते केबल जर पळयले जाल्यार सुमार ते 1 फुटाच्या आसपास म्हणजे जवळ आमी ताका 60-70 mm भितर इतले आसपाक जाय। आनी ते घातल्या उपरांत ताचेर माती घालपाक जायना, कारण माती मागीर हळू हळू घट जाता आनी ताचें प्रेशर येता तें पिड्यार जाता। म्हणून केबल घातल्या उपरांत ताका सरावंडींग एरियेक रेंव घालपाक जाय आनी ताजे वयल्यान मागीर टायल्साचे पीस घालपाक जाय, जेणे करून केन्ना डॅमेज जालो म्हणून खणटा त्या वेळाचेर खणटा आसतना तो इक्विपमेंट ताका लागून ते आनीक डॅमेज जावपाक जायना म्हणून। म्हणजे हे सगळ्यो सेफ्टीच्यो गजाली। पूण दुर्दैव अशें की हांगासर कितल्याशा कडेन जर पळयलें जाल्यार हो केबल आमकां वयल्या वयरच हांगा दिश्टी पडटा। दुर्दैव आमचें सरकार की ह्या गजाली कडेन लक्ष दिना, प्रायमरी सुविधा मेळपाक जाय हाजे कडेन तर अजिबात तांचें लक्षच ना अशें दिसता। पूण सद्याक सरकारान मातशें आतां ह्याच आमच्या काणकोणांतल्या बायपासाचेर मातोश्री गालजीबाग हांगासर म्हणटा थंयसर अशा पद्दतीन ही फाउंडेशनां घालपाक सुरू केला। कारण ही फाउंडेशनां इतल्या खातीर की हाजेर आतां पोल चडयतले आनी हांगासर AI कॅमेरा फिट करतले। म्हणजे हांगासर लोकांक तालाव दितले, लोकांनी शिस्तीन गाडी चलोवची, स्पिडीन वयचें ना, बेल्ट घातला, हेल्मेट घातला, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो एनालायसीस जातले। लोक कितले शिस्तीन आसपाक जाय, लोक कितले वेवस्थीत आसपाक जाय हाजेर सरकाराची नजर आसतली। पूण सरकारान केल्लीं कामां लोकां खातीर लोकांनी टॅक्स पेयरांनी लोकांच्या पयशांनी केल्लीं कामां ती सारकी आसा काय कितें हाजेर लक्ष दवरप कोणें।